20 आनी 30 एप्रिलाक वाळपय प्रिमियर लिगांत 5 टिमी मजगती मॅची जावपाच्यो आसात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, वाळपय नगराध्यक्ष रामदास शिरोडकार आनी हेर मानेस्त फंक्शनाक हाजर आसतले। ह्या वेळार मुदासीर डिफेंडर टिमीन जर्सीचें लोकार्पण केलें। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान सोहन मणेरकार। हो नाणूसचो भाग जो आहा आनी तुमचो जो कावन्सिलर जो आहा आनी तुमी सगळे जे वांगडी जे आहा एकदम जागृत असे लोक आनी म्हाका तरी दिसता की तुमी ह्या तरेचो एक वेगळ्या तरेचो कार्यक्रम तुमी आयोजीत केला। हे टुर्नामेंट जो आयोजीत केला VPLच्या माध्यमांतल्यान एकदम खुशीची गोष्ट। आनी एक सांगूंक सोदता की आतांच कोणी उल्लेख केला, म्हाका दिसता बशीरान उल्लेख केला, ग्रावंडचो उल्लेख कोणी तरी केला। आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की आमचे इलेक्शन आमी वचपाचे पयलीं आमी एक ग्रावंड तरी खंयची तरी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीक विनंती करून हांव तो तेंच्या माध्यमांतल्यान डेव्हलप करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। म्हणजे तुमकां एक बरो पैकी ग्रावंड, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाळपय उपलब्ध करून दिवपाचो आनी तेजेन एक इंटिग्रेटेड वॉकिंग ट्रॅक आसचो म्हणून आमी खंयचो तरी एक ग्रावंड आमी घेता। इवन म्युनिसिपालिटी कडेन जर पयशे असले तरी बी GSIDCच्या माध्यमान आमी घेतल्यार ताका एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करू शकता आनी हे तरेचे तुमी कार्यक्रम थंय वचून आयोजीत करू शकता। आनी हो एक प्रकल्प आनी एक प्रकल्प आमी जो आमचो पेंडींग उरला तो हाती कडेन आमी ITIचो इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स तो कित्याक हांव मागता, कित्याक वाळपय आनी भुरगे जर येवन रावले, व्यापार वाडटलो, सगळ्या दृश्टीन आमचो विकास आमी करूं शकता आनी थंय बी एक इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनी तो प्रोजेक्ट परत एकदा रिवायव करपाचो, जमीन बी ट्रान्सफर केल्या तो एकदा परत रिवायव करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। बऱ्यापैकी ग्रावंड जातलो। मुख्यमंत्री कडेन हे निवेदन जे वाळपयच्या लोकांचे आनी तरणाट्याचे जे विशय आसा, जे ग्रावंड जाय, ग्रावंड आमचो पयलींचो डिमांड आहा। हांव मंत्री आसतना बी खुबशे बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें तयार केल्ले आनी म्हणून प्रायोरिटी हॉस्पिटल इतर कांय गोष्टी आमी हातीन घेतले। खुबशे कोट्यांनी आमी खर्च, आमी 450 सुमार कोट्यांनी आमी खर्च करून तरेतरेचे डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान पयशे आमच्या सत्तरीच्या विकासा खातीर हांव मंत्री आसतना हाडला। आमी मुख्यमंत्रीक विनंती करून आयज हो ग्रावंडचो विशय ताबडतोब आमी तेंचे फुडें व्हरतले आनी हो म्हाजो प्रायोरिटी पयलो प्रोजेक्ट आसतलो, वॉकिंग ट्रॅक आनी ग्रावंड आनी बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांत वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट।